नमस्कार. सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. दनपार आमी अर्द दीस कितें जालें तें घेवन आयिल्ले तुमच्या म्हऱ्यांत. दीस सोंपला, वोटिंगूय ऑलमोस्ट सोंपलां आनी आमची ब्रेकींग न्यूज पळयल्यार तुमकां लक्षांत येतलें की जी प्रेडिक्शन्स आमी सकाळीं केल्लीं कितली वोटिंग जावपाक शकता हाजेर त्याच रेंजी भितर सद्या वोटिंग जालां अशें दिसलां. तरी आसतना आमी स्पेसिफिक्स आमच्या रिपोर्टरा कडच्यान जाणून घेतले. 6 जाणांचे पॅनल म्हजे बरोबर आहा, सकाळसान म्हजे बरोबर आहा. ते पयले आहात ते भाजपाचे फुडारी आनी आमदार विष्णुबाब वाघ, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी दुर्गादास कामत, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर मगोचे फुडारी नारायणबाब सावंत, स्वागत. चौथे आसात म्हजे बरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे फुडारी राजन डिमेलो, स्वागत. पांचवे आसात ज्येष्ठ पत्रकार आनी दैनिक हेराल्डाचे संपादक राजनबाब देसाय, स्वागत. आनी सव्वे आसात म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै. हांव सुरवात इतलीच करता की आमचो रिपोर्टर आसा महेश गाडी, ताचे कडेन आतां ऑलमोस्ट फायनल फिगर्स येवपा लागल्यात. मागीर कितली जालां वोटिंग आनी अल्टिमेटली जी आमी सकाळीं एरिया वायज स्टॅटिस्टिक्स पळयताले की मायनींग बेल्ट जावं, सालसेत जावं, बार्देस जावं, दिवचल, पेडणे, सो फायनल फिगर्स ताचे म्हळ्यार येवपा लागल्यान. ती फायनल फिगर्स आमी घेतात आनी मागीर चर्चेक सुरवात करतात. महेश, म्हजो आवाज आयकूं येता? महेश, वॉट इज द लेटेस्ट थिंग, लेटेस्ट फिगर्स? कितें ऑलमोस्ट वोटिंग सोंपलां, सो कितें फिगर्स आसा तुजे कडेन? प्रमोद, सांगपाचें म्हणल्यार पेडण्या सायडीन वोटिंग बरें जालां. मोर दॅन 72 क्रॉस जाला पेडण्या तालुका. बार्देसान 60% जाला आतां मेरेन. म्हणजे म्हाजे कडेन जे फिगर आयले ते सांगता, अजून चालू आहा. बिचोली एरियेन मोर दॅन 70. बिचोली तालुक्याक ऑलमोस्ट मोर दॅन 70. हय. आणि सत्तरी एरियेन म्हणजे जे वाळपय बीन एरिया म्हणटात थंय 80% वोटिंग सुमार जाला अशें सांगतात. ओके. आणि तिसवाडी भागान ऑलमोस्ट 60% वोटिंग जाला. तिसवाडी 60%. हय. प्रमोद, आनी सांगपाचें म्हणजे मायनींग बेल्टान आमी जेन्ना वयता, मायनींग बेल्टान थंय बरें वोटिंग जाला, बरें हायेस्ट वोटिंग जाला. पूण लोकांचो मूड कांय कळना. बट मायनींग, व्हॉट इज द एवरेज वोटिंग इन मायनींग बेल्ट? एवरेज वोटिंग म्हणजे मोर दॅन 65% वोटिंग जाला थंय. मोर दॅन 65% वोटिंग जाला. हय. पण म्हणजे कालचो जो इसीचो जो प्रकार आसा, हय, तो इसीच्या प्रकाराचेर वोटिंग जाला अशें म्हणप म्हणजे कितले म्हणून आमी शकना. कित्याक आतां कोणूच सांगूंक शकना की बाबा बीजेपी येतली म्हणून. ओके. म्हणजे पयलीं जेन्ना म्हणटाले की हायेस्ट वोटिंग जाली का बीजेपी आतां म्हणटाले पळय, तो ट्रेंड आतां खंय तरी चेंज जावंक शकता अशें दिसता. ओवरऑल जे वोटिंग जाता ते, फॉर एक्झाम्पल सांगपाचें म्हणजे पेडण्या सारख्या भागान, पेडण्या तालुक्यान जो चीफ मिनिस्टर आनी तेंचो स्पीकर रिप्रेझेंट करता, त्या एरियेन सुद्दां बीजेपीक भरपूर टफ गेल्लेले आसा. ओके. जो एक काळ बीजेपीचो बाले किल्ला म्हणटात. आणि ज्या जाग्यार म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मांद्रे सारखे एरियेत जेन्ना मोरजी म्हणून जी कॉन्स्टिट्युएन्सी केला तांच्यांनी, श्रीमती मांद्रेकर म्हणून जी रावल्या, ती पयली एमजीपी जी आशिल्ली पयलीची झेडपी, ती बीजेपीच्या अगेन्स्ट रावल्या, इंडिपेंडंट रावल्या. तिच्या वांगडा नेक टू नेक फायट आहा म्हणटा बीजेपीची. इवन हरमल सारको एरिया जो आसा, जो अरुण बानकर रिप्रेझेंट करता, जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट, थंय इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट इजिदो फर्नांडीस म्हणून आसा, तो नेक टू नेक फायट दिता. आणि तसो दीपक जो पयलींचो झेडपी आशिल्लो मांद्र्याचो, तो धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलो, सो ताका सुद्दां खूब टफ हे इलेक्शन गेल्लेलें आसा. बार्देजा भितर कितें परिस्थिती आसा? बार्देजा भितर परिस्थिती प्रमोद तशी पळोवंक गेल्यार सुकूर एरिया ही हांकां म्हणजे सुकूर सायड जी रोहन खंवटे रिप्रेझेंट करता, ती तांकां बरीच टफ गेलेली आसा. शिवोले सायडीन ती तशी टफ जाली ना, कित्याक शिवोलेन तशें दयानंद मांद्रेकाराच्या अगेन्स्ट म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल सुकूर सायडीन जसो रोहन खंवट्याचो शिवोल सायडीन कोण आसा म्हणजे इतलो कोण बरो फोकस असो कोण ना, सो शिवोल सायडीन तांकां टफ वचोंक ना. ओके. सो दिस इज द लेटेस्ट. ओके महेश, आमी परत येतले तुजे म्हऱ्याक लेटेस्ट घेवन. जशी फायनल फिगर्स येतात तशी सांगत राव. विष्णुबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आमी एक 65 एवरेज जातली अशी धरिल्ले. सद्याची फिगर्स पळयल्यार ओवरऑल एवरेज 65 जावपाक शकता. बट कांय जाग्यावेलो जर हाय वोटिंग पर्सेंटेज आनी पॅटर्न पळयलो, शूड बीजेपी बी लिटल वरीड? ना, म्हाका दिसना. नो नीड टू. ताजें कारण म्हणजे आमी प्रेडिक्ट केल्लें की 60 to 65% वोटिंग जातलें ओवरऑल. हय. आतां कांय कडेन परिस्थिती वेगळी आसता. फॉर एक्झाम्पल पेडण्या भरघोस मतदान जालां. बरोबर. मायनींग बेल्टान बरें मतदान जालां. हाजो अर्थ लोक भायर सरले उमेदीन. ताजो निश्कर्श काडूं येता. उमेद कोणाच्या फावरात गेल्या काय जिवार आयल्या? ना, म्हाका दिसता ते सत्ताधारी पक्षाच्या वटेनूच जातलें. कित्याक लोक
अपेक्षेन आसात आनी भाजपा शिवाय आमचें काम कोणूच करचो ना हें तांकां खबर आहा म्हणटकच ती वोट अपक्षाक वचत ही शक्यता म्हाका खूब रिमोट दिसता कित्याक पॉलिटिकल पार्टी ना सो अपक्षाक वोट घालून आमी कितें करतले मायनींग इशू इज अ नॅशनल इशू तो कितें स्टेट लेवलचो जावं पंचायत लेवलचेर सुटपाचो विशय न्ही सो नॅचरली दॅट वोटींग वील कम टू अस कांय कडेन कमी मतदान जालां इट मायट बी अ मॅटर ऑफ कन्सर्न म्हाका चड मतदान जाल्यार थंय म्हाका कांयच हें दिसना कमी जाल्यार थंय कन्सर्न दिसता पण कमी जाल्यार थंय सुद्दां कितें आहा आतां हांव फॉर एक्झाम्पल म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां भोंवून आयलो थंय 50 to 55% जाला पण चडशे कार्यकर्ते हे म्हणजे चडशे मतदार हे आमचे जाळ्या कार्यकर्त्याचे ताच्या खातीर पावले ते वेवस्थीत तुम्ही म्हणतात की तुम्ही तुमचो मतदार भायर काढला जो भायर सरलो ना आयलो जो युज्युअल आसा तो आयलो आता जे विरोधी पक्ष तांणी कदाचित आमचे मत फुकट वतले अशें म्हणून ते घरा बसले आसता ते घर बसले असते पण तुमचं सगळं भायर सरला दिस इज द mostly भायर राजन बाब हसतात ऐकून तुमकां कितें दिसता हे कारण हांव म्हणचे ओवरऑल पर्सेंटेज जरी आमी अंदाज केलो तसो जरी उरली सर्टन पॉकेट्स फॉर एक्झाम्पल पेडणे 72% बिचोली इज ऑलरेडी टचिंग 70 वाळपय एरिये भितर म्हणटा की 80 टच जाला आणि तिसवाडी इज एज युज्युअल 60ची घरां भितर आसा तर ही जी पॉकेट्स आसात नॉर्थाची सावथाचेर आमी मागीर या तुमी कशी एनालायज करता प्रत्येक कडले ग्राउंड रियलिटी वेगळी आसा प्रत्येक कडची तीव्रता वेगळी आसा संघर्ष वेगळो आसा आता फॉर एक्झाम्पल मुख्यमंत्र्याच्या तांच्या मतदारसंघात म्हणा वोटिंग बरें खूब चड जालां ताचें एक कारण जशें विष्णू बाबान म्हणलें की आमच्या कार्यकर्त्यांचें नेटवर्क आसा जाळें आसा ताका लागून खुबशे मतदार भायर आयले आसतले म्हणून ताचें दुसरें कारण आसूं शकता जें आमकां एक्चुअल कावंटिंगाच्या वेळार दिसूंक शकता पण आतां सद्या प्रेमा फासी आमी अशें म्हणपाक शकता की जे लोक चड आयल्या चड मोठ्या प्रमाणात भायर सरल्या थंय संघर्श आसा थंय तटीची तुम्ही किती म्हणता दॅट इज अन एंटी इनकम्बन्सी वोट ती जी फिगर्स आमकां येतात 70+ फिगर्स जी येतात नॉट दॅट इज एंटी इनकम्बन्सी वोट नॉट नेसेसरी अशा खातीर की तुम्ही कितले वोटर्स भायर काडटा ते खंयच्या कारणा खातीर आसूं विरोधा खातीर आसूं किंवा तुमच्या इन सपोर्ट आसूं तुम्ही मॅक्झिमम खंयच्या मुद्द्याचेर आनी कोणा खातीर मतदार भायर काडटा दॅट मॅटर्स सो मायनींग बेल्टाचे पयलीं जे फिगर हांव पळयले अरे म्हणले 52 दाखयताले तुमच्या हाजेर आता लेटेस्ट ताजें म्हणणें की ते खूब चड आसा सो हे फिगर खंयच्या सायडीन भायर सरला म्हणजे ते सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंटाक भायर सरला म्हणजे सरकारी पक्षाच्या उमेदवाराक काय ते विरोध करपाक भायर सरला हे थंयच्या जो कोण आतां आमकां कळटलेंच थंयच्यान कळटलें पण म्हाका दिसता ओवरऑल मतदान जेन्ना चड जाता तेन्ना ताचो फायदो सरकारी पक्षाक जावंक जाय अशें म्हाका दिसता ह्या इलेक्शन ओके राजन बाब तुम्ही कशी पळयतात सम ऑफ दीज स्टॅटिस्टिक्स आर रियली सरप्रायझिंग की लोकां भितर आमी तितलो उत्साह ना म्हणटाले एन्थुजियाझम ना म्हणटाले बट सर्टन पॉकेट्सां भितर लोक भायर सरले See, as Rajan Baba just now said, wherever in Perne the high percentage is gone. See, where the candidates are more, also the voting has gone high because of their individual connections. In Bardej, when you see the majority of the places, you have a straight fight. So therefore, the voting is reached to 60% only. But all this gives an indication that it is going in the favor of the ruling party. Okay. As he has rightly said, Vishnu Baba said, I also said in the morning, why should the mining people vote for somebody who is not in a position to do anything? At least the BJP has got a hope that within 2 years finally they can give it, even if it. But I cannot give it. Let us be very clear. Now, one biggest fraud that will come exposed to the people of Goa is these big figures that BJP gave about its memberships. It will be now realized that the members itself have not come to vote. Okay, so you are saying that this is the fraud. This election will expose the membership drive. Membership fraud. Membership fraud. Okay. नारायण बाब तुमकां कितें दिसता ही फिगर्स पळयतकीर इट इज प्रो इनकम्बन्सी और एंटी इनकम्बन्सी आय डोंट थिंक एंटी इनकम्बन्सी कांय आसची ना हांगा प्रश्न कितें जाता लोकां पर्यंत कितले लोक पावले खंय लोकां पर्यंत आनी खंयच्या लोकांक हाडले हेजेर अवलंबून आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगळो वेगळो जनाधार आसा खंय एक अपक्ष स्ट्रॉंग आसता खंय तो मनीस म्हणून स्ट्रॉंग आसता आनी लोक चिंतता की हें करून काय राज्य काय बदलचें ना राज्य तेंच आसतलें
हो फक्त आमचो एक मनीस ते मदीं वयतलो राज्याचेर कांय परिणाम जावचो ना म्हणजे कितें आहा तेमकां राज्या कडसून मेळटलें न्ही म्हण त्या प्रमाणे लोकांचो एक हे बाबा हो बरो मनीस आहा त्या फाटल्यान रावले मातशी मतां ती वाडटा तितल्या पुरती खंयच्या समज एक कॉन्स्टिट्युन्सीन एक पंचायत आहा तो पंचायतलो कोण स्ट्रॉंग मनीस आहा जाल्यार तेज्या फाटल्यान ते लोक रावता कित्याक तो सांगताय बीन हांव निवडून ना येवं पण म्हाका मतां मार हांव लॉस करूं नाका त्या प्रमाणे थोडे लोक कितें करता कांय फरक जावपाचो ना तेकाय मतां मारतात अशा पद्दतीन खूब कडेन ते ट्रेन म्हणटा त्या प्रमाणे खूब मेंबर आसले उबे रावल्या कारणान ते लोक आपापले लोक हाडटा ते वाडटा मतां तुमकां हें दिसना की हाय वोटर पर्सेंटेज मिन्स स्लायटली एंटी गव्हर्नमेंट किंवा एंटी रुलींग असो ट्रेंड तुमकां दिसना दिसना आनी तो खंयच्या एरियार आहा तेर अवलंबून आसा कित्याक तसो इश्यू असो तयार जालोच ना न्ही ह्या इलेक्शनान तसो इश्यू असो जालोच ना असो पण गोंयाभर हें करणारो एंटी इन्कम हेज्या खातीर जालें अशें कांय ना फाटलें इलेक्शन तशें आसलेलें त्यामुळे हे इंडिव्हिज्युअल हेजेरूच धरचें पडटलें आमकां खंय कोणाक तेन्ना सदांच ते सरकारच्या फेवरानूच जालो विधानसभेक ऑलमोस्ट 76% जाल्ले तेन्ना गव्हर्मेंट आयलें लोकसभेक जवळ जवळ 80% तेकलें तेन्ना सुद्दां क्लीन स्वीप जाली हाय जातना ते आमकां बरेंच आसता इट इज प्रो अलायन्स स्थानीक पळय जें आसता पळय स्थानीक ते कॅन्डिडेट थंय पळय आसात त्या कॅन्डिडेटांची जी स्पर्धा चलता 2 कॅन्डिडेटां भितर 3 कॅन्डिडेट भितर थंय वोटींग चड जातलें हे थोडे कडेन खुबशे कडेन पळोवपाक मेळटा हांगा त्या पेडण्या त्या जंय पळय ते पळय पॉलिटिकली खूब एक्टिव्ह आसात थंय तें जालां म्हणजे ताजे वयल्यान तूं कितें आसा हें अनुमान मानपाक जायना की हें सत्ताधारी पक्षाकच पडलां किंवा हे आनी कोणा पडलें अपक्ष जर तितलो मोठो पावरफूल आसलो तर थंय वोटिंग चड त्या अपक्षा कडेन हो जो तुमी कितें म्हणटा जो संतोष आसा तो कॅपिटलायज करून जिखपाची ताक असं म्हणटा तुमी आयची घडये हय हय अपक्ष पळय जे आसात न्ही ते अपक्ष म्हणजे तशे अपक्ष न्ही ते म्हणजे ज्याक निवडून येवपाची शक्यता आसा तांकां NGOs आनी ज्या विरोधी पक्षांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान ते येतले अशें हें आसा कित्याक सालसेती तारखेच्या नुव्याक कॉम्पिटिशन जालां दवर्ली स्पर्धा जाल्या आनीक तशीच तुका हांगा बेणावली हे स्पर्धा पळय जाले पळय ही स्पर्धा त्या 2 कॅन्डिडेटां मदली आसता ताका लागून लोक भायर सरतले बिकॉज ऑफ दॅट इन्फ्लुएन्स हय की आमकां आमचो मनीस वांग येवंक जाय दॅट इज द फॅक्ट फॅक्ट कितें दिसता ओवरऑल मूड असो आसा की सामकेंच सरकाराच्या विरुद्ध वचचें ना आनी कितलें जरी जालें तरी विरोधी म्हण कितें जे एक प्रकार आसा ताका तितली एज मेळची ना इन स्पायट ऑफ सच अ हाय वोटिंग स्टॅटिस्टिक्स जर तूं पळयत पेडण्या इट इज अराउंड 70%. पेडण्या आनी बार्देस तांकां बेनिफीट ऑफ डावट दिवंक शकता कारण तांचे मंत्री आनी पेडण्या स्पीकर आनी चीफ मिनिस्टर आशिल्ल्या कारण ते म्हळ्यार हे जीन पेडण्या एंड बार्देस पूण म्हाका क्युरियोसिटी आहा ती मायनींग बेल्ट 70 यू टेक इट फ्रॉम मी गव्हर्मेंट इज गोइंग टू लूज ऑल द 4 सीट्स देर 70 कारण म्हाका जे ग्राउंड रिपोर्ट्स आयले आमच्या लिडरां कडेन जेन्ना कॅन्डिडेट्स घातिल्ले 70 हांवें जस्ट फीडबॅक जो हाय वोटर जाला टर्नआउट जाला यू आर गिविंग इट यू आर सेइंग एडवांटेज बीजेपी might be because of ruling because there is speaker as well as a chief minister from the Pedne that will slight edge पण विष्णू कडे हांव एग्री जायना एका कारणाक विथ रिगार्ड्स टू द वोटिंग पर्सेंटेज की म्हणटा की चड पर्सेंटेज जाले की सरकाराकूच सुद्धा फायदो जावं शकता आज सरकाराची परिस्थिती ग्राफ इतको देंवला आफ्टर लोकसभा की तो ड्रास्टिकली देंवला लोकसभे टायमार सुद्धा बॅलन्स आशिल्लो मात तरी पण आता सामको आनी ड्रास्टिक देंवला कारण घर वापसी म्हण मायनिंग इश्यूज म्हण खुबशे यू टर्न जाल्ले आहात मोपा एअरपोर्ट दाबोली माझे सगळ्या इश्यूंचेर एक तरेचे सरकाराचे इमेज जी ग्राफ तो एकदम देविल्लो आसा सो तूं पळयत जाल्यार मायनिंग बेल्ट तिसवाडी सत्तरी बिचोली सारख्या मतदारसंघांनी इंडिपेंडंट विल स्वीप देर नाव इंटरेस्टिंग इज दक्षिणेतले सालसेट एक्झॅक्ट फिगर्स ते आमकां आमी घेतले आमच्या रिपोर्टाकडे सालसेतीतली फिगर आणि मायनिंग दोन्ही घेऊया आणि ताचे पहिले क्युरियोसिटी टू नो सालसेट फिगर्स यू आर व्हेरी क्युरियस टू नो सालसेट फिगर्स विल कम दॅट थोडी विज्युअल्स आयल्यात लेटेस्ट आमचे कडेन आणि रिएक्शन्स आयल्यात ती पळोवया मागीर दक्षिणे कडेन या आणि डिस्कशन करूया